अडवलबाच्या कोळमोड्यावयल्या रस्त्याची धड कोसळिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। थाराव घेवन लेगीत पंचायतीन हो रस्तो दुरुस्त करपाक आडनदर केल्ल्याचो आरोप माजी सरपंच प्रेमानंद साळगांवकारान केला। पुराय रस्तो कोसळ्ळो जाल्यार गांवांतल्या येरादारीचो संपर्क तुट्टलो अशी भिरांत माजी सरपंचान उक्तायल्या। आता अडवलपाल कोळमाडा हांगासर आसा। हो अडवलपाल ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड नंबर 4 पडणाऱ्या जोरदार पावसान ही धडा कोसळलेली आसा रिटर्निंग वॉल। आणि हो जो रोड आसा तो सामको अरुंद आसा, 2 ते 3 मिटरचो आसा। आणि गेल्या 4-5 वर्सां पासून आमी पंचायतीन ठराव घेतल्या की जो रस्तो आसा तो कोसळण्याच्या मार्गाचेर आसा, रिटर्निंग वॉल कमजोर जाल्ली आसा, अशे खूबशे ठराव जाले, पण अजून पर्यंत ताची अंमलबजावणी त्याच्या सुधारणा कांय जावंक ना। आता प्रश्न असो येता, नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकार मेड आपत्ती ही सरकारान आमचेर हाडलेली आपत्ती आसा। जर दुर्घटना घडली कसली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? हो रोड कोसळ्ळो जाल्यार फुडें कनेक्टिविटी आमची जी रहदारीची ती बंद जातली। गेली 2-3 वर्सां फक्त एस्टिमेट तयार जाता कामाचो, आनी तो फुडें प्रोसेस जाता, फुडें कितें जाता तें खबर ना। पण ज्या दुर्घटना घडल्या उपरांत सरकारची यंत्रणा जागी जातली की काय? आज आमच्या गोंयांत प्रत्येक कडेन स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायती आसा, पण तांकां कसलो काडीचो सुद्धा अधिकार ना। खंयचें काम इमर्जन्सी घेतलो जाल्यार तांकां इतर डिपार्टमेंटाचेर डिपेंड रावचें पडटा, तांचे कडेन फंड नासता। मेन म्हणजे तांकां कसलीच पावर ना डिसिजन घेवपाची। स्वायत्त संस्था हे गांवच्या ग्रामीण भागांतले एक स्वयंपूर्ण संस्था जावपाक जाय, ताचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय, जेणे करून बाकीच्या डिपार्टमेंटाचें काम कमी जातलें। जी यंत्रणा आसा ती तांकां पुरवची, आनी ही जी धोकादायक कामां आसा ते सायडीक तो इलेक्ट्रीक पोल कोसळच्या मार्गाचेर आसात, सबंद ही 50 मिटरची 25-30 मिटरची सगळी कोसळपाच्या मार्गाचेर आसात, तेन्ना हेची त्वरीत दुरुस्ती जावची अशें हांव सरकारा कडेन आनी आमच्या आमदार मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, जेणे करून फुडली दुर्घटना टळटली।